फाटले कांय दीस जाले राज्यांत अपघातांचे सत्र चालू आसा। बुधवारा ढवळे पेट्रोल पंपा लागसार दोन दुचाकी मदीं अपघात घडून 18 वर्साच्या श्रेया धनंजय कोठारकर ह्या चलयेक मरण आयलें। RDX खातीर ढवळेच्यान विदिता प्रभू। म्हजें नांव नागराज, हांव हांगा ढवळेचो रहिवासी। आतां पळयलें जाल्यार नुकतें एक 15 मिनटां पयलीं म्हाका एक अर्दवरा पयलीं हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो। तातूंत नुकतें एक चली यंग चली म्हणटा ते पिड्ड्यार जाल्ले। एक्सिडेंट म्हणजे हांगा वार्षिक म्हणजे म्हयन्याचो कमी कमी 2-3 एक्सिडेंट जाता। मुखार जो एक इंटरनल रोड आसा जो गांव वयता त्या हायवे हांगा टच जाता। कितलेंदा आमी ह्या गांवकारांनी आनी आमी आतां राववासी सगळ्यांनी सरकारान डिमांड केलें की हायवेचेर स्पीड ब्रेकर आसचो, की जे हायवेवयले गाडी ज्यो फास्ट देवकी आसता कारण सगळे गाडयो फास्ट वयता कारण ज्यो भितर सगळ्या गाडयेक भरपूर एक्सिडेंट जावपाची चान्सीस चड आसता म्हणून आमी डिमांड केलो। पण अजून सरकारान काय हें करना। तशें कांयच पळय नुकतेंच चली एक्सिडेंट जावन गोंय मुखारूच म्हणे हांगा तेन्ना रस्त्यार जीव सोडलेलो आसा। ताका लागून सरकारान विनंती करता की जशें असले इंटरनल रोड आहा की सरकार थोडे आमकां मदीं कितें विसर सुविधा तेन्ना आशिल्लें तेन्ना सांगलां कितें नॅशनल हायवेचेर स्पीड ब्रेकर घालपाक अलावड ना। जर नॅशनल हायवेचेर स्पीड ब्रेकर घालपाक अलावड ना जर फ्लायओवराचेर स्पीड ब्रेकर घालपाक कशें अलावड आहा तो म्हाजेर एक बारीकसो प्रश्न आहा। वेगवेगळ्या सरकारांनी मागीर लक्ष घालचें आनी हांगा जाता इतले स्पीड ब्रेकर घालून हे लोकांचे जीव धोका आसा मातसो कमी जावचें तर सरकारा कडेन विनंती। कशें जालें एक्सिडेंट आयज हो? एक तो आपल्या भितरल्या घरा कडेन वचपा खातीर इंटरनल रोडा भितर येवपा खातीर तो राविल्लो आनी देवकी आपल्या कारण गाडयो मातशो स्पीडीन ह्याचेर हायवेचेर गाडयो स्पीड येता वयता आसता। तो राविल्ल्या त्या गाडयो म्हणजे तेंच्यांनी एकामेका ओवरटेक करत येताली। तो मदीं तो राविल्लो तो म्हणजे भितर घेवपाक गाडी येताली पळय ताका वचून डॅश केलो स्मॅश केलें। फाटल्यान जे चली बशिल्ले विथआउट हेल्मेट आशिल्ले ते उसळून येवन रस्त्यार म्हणजे रस्त्यार तकली आपटून ऑन द स्पॉट चलयेचो जीव गेलो। पण जो रायडर आशिल्लो तो पिलान रायडर जो बशिल्लो मुखार जो गाडी चलयता तो सेफ काडून ताणें हेल्मेट घातलेलें। तर म्हाका लोकां कडेन हेय विनंती आहा की मुखार चलोवपी आनी फाटल्यान बसपी तांण्यांनी हेल्मेट घालचें की आज जर ते चलयेन जर हेल्मेट घातिल्लें आशिल्लें जाल्यार तेगेले जीव आतां वाचता आशिल्ले।